बोरये पुलाचे दुरुस्ती कामाक लागून मंगळारा मेगा ट्रॅफिक जाम जाल्ल्यान 2-3 वरां लोकांची वाट लागिल्ली. आता खंय दिसाचें काम बंद, फक्त रातयां काम जातलें. जालें पयर कॉन्ट्रॅक्टरान न इन्फॉर्म करता कोणाकच फट करून कॉन्क्रिटींग सुरू केलें आनी तें कॉन्क्रिटींग लेट केलें आनी त्यामुळे ते कॉन्क्रीट वॉले उरयले कारणान ट्राफीक बंद करचें पडलें आनी म्हणून तो रस्तो घोळ जालो आनी सामको ह्या पुला कडल्यान धरून ते सामकें फोंडे पर्यंत जाम जालें. हांवें रोखडेच चवकशी केली तेन्ना म्हाका ही वस्तुस्थिती कळ्ळी आनी त्यामुळे ताका क्लियर इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा. आतां ताकाय दिलां आनी आमच्या PWD इंजिनियर दिलां की जें कितें काम आसा पळय न्ही तें रातचें करत जेणे करून लोकांक त्रास जावपाक जायना. आनी त्या अनुसार मागीर काम तें बंद दवरलां कॉन्क्रिटींग करपाचें आनी आतां करपा जालें जर जाय जाल्यार शेनवार आनी आयतारा करतले आनी तेंय बी रातचें दिसाचें न्ही. जेणे करून कॉन्क्रीट जें आहा कॉन्क्रिटींग करपाक केलां त्या पुलाक तात्पुरतें हें करपा खातीर तेन्ना ताजें काम जें आसा पळय हें रातचें जातलें आनी लोकांक त्रास न जाता जातलें. न्यू पुलाचे कशें कितें म्हणल्यार 27 कितें फावंडेशन स्टोन जातलें 27 न्ही 26 2026 म्हटल्यार आमी त्या बुडवाचें फावंडेशन स्टोन करपाक पळयतात. लँड एक्विजिशन प्रोसेस बी जालो ऑलरेडी. ऑलमोस्ट जाला. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेजाचो प्रश्न जाग्यार घालपाक सरकार वेगवेगळे उपाय काडटा. चडशे उपाय चालीक लागनात. अशें आसूनय सरकारान नवी गोवा डेपोजीट रिफंड येवजण चालीक लावपाचें थारायलां. मॅन्युफॅक्चरर आनी डिस्ट्रिब्युटरा बरोबर सरकारान बसका घेतली. 2 एप्रिला सावन ही येवजण चालीक लावपाचो प्लान. येवजणेंत मॅन्युफॅक्चरराक वर्सुकी सिस्टम पार्टिसिपेशन फी भरची पडटली. ती फी कंपनीच्या टर्न ओव्हराचेर निश्चित जातली. 100 कोटी मेरेनच्या टर्न ओव्हराक 10,000 रुपया, 250 ते 500 कोटी मेरेन 50,000 रुपया, 500 टर्न ओव्हरा वयर 1 लाख रुपया मेरेन फी. मॅन्युफॅक्चरर प्रोडक्शना प्रमाण पयशे डेपॉझिट करतलो. ते पयशे मॅन्युफॅक्चरर म्हाल घालता त्या डिस्ट्रिब्युटरा कडच्यान वसूल करतलो. डिस्ट्रिब्युटर ते डेपॉझिट आपले म्हाल घालतल्या रिटेलरा कडच्यान करतलो वसूल. रिटेलर ते डेपॉझिट सरळ कस्टमरांकडच्यान वसूल करतलो. खाली पाकीट खाली बाटली परत दिल्यार डेपॉझिट रिफंड मेळटले. आता पळयात कितले पयशे डेपॉझिट म्हणून दवरचे पडटले ते. सरकारान दुधाची पिशवी येवजणेंतल्यान भायर दवरल्या. सोऱ्याच्या काचीच्या बाटल्यांचेर 10 रुपया डेपॉझिट, हेर ग्लासाच्या बाटल्यांचेर 5 रुपया डेपॉझिट, मेटल कॅनांचेर 5 रुपया डेपॉझिट, प्लास्टीक कार्टन सारकिल्ल्या वस्तूंचेर 2 स्लॅब, 5 रुपया मेरेन दर आशिल्ल्या वस्तूंक डेपॉझिट आसचे ना. 5 ते 20 रुपया मेरेन किमतीच्या वस्तूंचेर 2 रुपया डेपॉझिट, 20 आनी वयल्या किमतीच्या वस्तूंचेर 5 रुपया डेपॉझिट. हे डेपॉझिट स्किमी खाला येवपी दरेका वस्तूचेर लोकांक 10 ते 25% चड रेट फारीक करचो पडटलो. रिती पाकिटां बाटल्यो परत्यो दिल्या उपरांत डेपॉझिट केल्ले पयशे लोकांक परत मेळटले. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांक पब्लीक इंट्रस्टाच्या नांवान एक्सटेन्शनां दिवप सरकाराक नवें न्ही. मात दिवचले PWD रोड डिव्हिजनांतल्या एईची वेगळीच केस. ही एई डिसेंबरांत निवृत्त जावपाची. मात तिका 1 वर्साचे कॉन्ट्रॅक्च्युअल एक्सटेन्शन दिला. कॉन्ट्रॅक्च्युअल एक्सटेन्शनाची फायल सकयल्यान वयर मेरेन कशी पास जाली पळयात. PWD रोड डिव्हिजनाची एई रश्मीक कॉन्ट्रॅक्च्युअल एक्सटेन्शन दिवपाची फायल घाली. तिका एक्सटेन्शन दिवचे म्हूण दिवचलेचो आमदार दोतोर शेटयेन नोट घालो. आमदार म्हूण आपलो टर्म सोंपा मेरेन तिका सर्विसेंत दवरची म्हूण आमदारान नोट घालो. हायकोर्टाच्या आदल्या आदेशाक लागून सरकारान एक्सटेन्शनाची ती फायल रिजेक्ट केली. ते उपरांत हायर अथॉरिटीच्या आदेशा वेल्यान एक्सटेन्शनाची फायल परत घाली. 21 ऑक्टोबर 2025 हेड क्लार्कान फायल पुटअप केली. 21 ऑक्टोबर 2025 सुप्रिंटेंडंटान फाईल पास केली. 22 ऑक्टोबर 2025 डायरेक्टर ॲडमिनान फाईल पास केली. 24 ऑक्टोबर 2025 पीसीईन नोट मारून फाईल फुडें व्हेली. पीसीईचो नोट मुख्यमंत्र्याच्या आदेशा वेल्यान ती फाईल पुटअप केल्या.
एई रश्मी मयेकराची सेवा कंत्राटी पद्दतीचेर विचारात घेवंक शकता. 11 नोव्हेंबर 2025 मुखेल सचिवान फायल पास केली. 12 नोव्हेंबर 2025 पीडब्ल्यूडी मंत्री दिगंबर कामतीन फायल पास केली. 13 नोव्हेंबर 2025 मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान फायल पास केली. 17 नोव्हेंबर 2025 फायल परत फुडले सोपस्कार करपाक पीडब्ल्यूडी खात्या कडेन पावली. दिवचलेचो फुडारी मेघश्याम रावतान ह्या कॉन्ट्रॅक्च्युअल एक्सटेन्शनाक हरकत घेतल्या. जे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आसा आनी थंय जी पयलींची एई आसली बाब रश्मी मयेकर, ही जेन्ना हेंचे जेन्ना रिटायरमेंट जाले तेन्ना रिटायर जाल्या उपरांत तिका परत एक्सटेन्शन 1 वर्साचें एक्सटेन्शन दिवन परत हाडली. हांव सीएमाक विचारूंक सोदता की आयज जिका तुमी परत हाडल्या एक्सटेन्शन, हिणी कितें येदो व्हडलो तीर कितें मारला बिचोलेन की हिका तुमी परत हाडल्या. ही एकदां सस्पेंडूय जाल्ली आसा आनी आयज जर बिचोलेचो सगळो रिकॉर्ड काडीत जाल्यार कितले कडेन हॉट मिक्सिंग घातलेले आसा, विदाउट टेंडर काम केल्लेले आसा. रोड एक्सटेन्शन म्हणून रोड एक्सटेन्शन जावकूच ना तरी थंय टेंडरां जावन पयशे खावन मोकळे जाल्ले आसा. आनी इतलो भ्रष्टाचार बिचोले जे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आयज इतले भ्रष्ट जाल्ले आसा, भ्रष्टाचारान गुंतलेले आसा. हेचे जर आरटीआय आमचे कडेन सगळे आसा, पूण अशा व्यक्तीक जे भ्रष्ट जाल्ले आसा आनी अशा व्यक्तीक परत हाडप. आनी म्हाका दिसता बिचोलचे जे आमदार आहा तेंच्यांनी हे धाडलेले की फोर्स मारलेली की हिका परत हाडची म्हणून. आमदारच्या मागणेक लागून सरकारान हे प्रकरण कॉन्ट्रॅक्च्युअल एक्सटेन्शनाचेर निभावन व्हेलें. एईन फाटल्या सप्तकांत देव बोडगेश्वराचो नवसूय पावयलो. रिएम्प्लॉय जाला हांव आतां 1 वर्सा. मागलेलें हांवें, म्हाका काम करपाची इच्छा आसलेली, पूण गव्हर्मेंटान म्हाका आतां 1 वर्स दिला. रश्मी मयेकर. हायकोर्टान ह्या पयलीं सरकाराच्या असल्या एक्सटेन्शनाचेर ताशेरे मारिल्ले, मात एक्सटेन्शनाचे प्रकार चालूच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चिंबला येवपी युनिटी मॉल प्रशासन स्तंभ स्क्रॅप करपाच्या उद्देशान चिंबलकारांनी 18 जानेराक मोर्चा काडिल्लो. फाटल्या सुमार 25 दिसां सावन उपोशणाक बशिल्ल्या चिंबलाच्या लोकांनी बुधवारा मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. ते अजून युनिटी मॉलाच्या बाबतीन ठाम आसा. प्रशासन स्तंभ हे जाय जाल्यार आपूण स्क्रॅप करता अशें ते म्हणपाक लागले. खंयच्याच बाबतीन कॉम्प्रमायज जावपाक ना हें आमी तांकां ठामपणान सांगलेलें आसा. हें जें आंदोलन जें आसा आमचें फाटीं घेवचें अशें आमकां सांगलें. आमी सांगलें तें शक्य ना. शुक्रारा दिसा हे दोनूय जे आमचे हे जे आसा पळय न्हू, आमचो आनी तेंचो सरकार आसा ते आपली जी टीम हाडटलो आनी तुमी आमची टीम हाडा आनी थंय तें व्हेरिफिकेशन करुया म्हणून. आदी कळस बांदलो तुमी आनी आतां कितें घालता, पांयां घालता. आमकां तुमी कळयलें हो प्रोजेक्ट हाडटा तो ना, पळोवंक ना. आनी आयज तुमी सांगता हो प्रोजेक्ट आसा तो हे ना, आमी फाटीं घेवपाक शकना कारण हेका इतको खर्च येयल्लो आसा आतां पर्यंत 25 कोटी सुमार. चीफ मिनिस्टरान सांगला की आफ्टर द स्टडी आणि आफ्टर फिजिकल डिमार्केशन ते डिसिजन घेतले की युनिटी मॉल करूंक जाय की नाका म्हणून. आमी रावतले ताका रिपोर्ट जर करपाचो आसा आनी आमकां तें जाय. आम्ही आमचें आंदोलन अजून चालू आसा. अजून हय स्ट्रायकर आसा. आमी फक्त डिसिजन आतां कन्वे केला सीएमान, तो आमी सांगतले. म्हाका खबर आहा सरकाराच्यो जागा आसल्यो काय कितें व्हडल्यो झोपडपट्टी येता ते हांवें पळयल्या. सरकाराच्यो जागा सगळ्यो झोपडपट्टी वाडून मागीर थंयसर जे पळय पूर्णता लोकूच आसा पळय न्ही रे, एकदां बांदू झोपडी हांव पळयता हे म्हणटात. आनी सरकाराच्यो जागो एक्वायर केल्ल्यो आहा इतक्यो जागा. त्या खातीर हांवें ताका सांगलें आमची आनी आजुनूय हांव परत सांगता ते जे म्हणटा पळय न्ही 2,63,000 जागा येण्या प्रमाणे ती आमकां बायोडायवर्सिटी आमी वी आर डुईंग दॅट नोटिफिकेशन. कांयच हरकत ना, ती करता. जागा प्रिजर्व उरची तांच्या खातीर उरची म्हणून. पण हेच्या झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साच्या भायर जर इल्ली जागा येता आसत ओके आनी 100% ती जागा येता थंयसर बांदूंक दिवचो न्ही, तेणे अट्टा करचो न्ही. सीएम कितलो सध्या कॉस्ट आयला थंय सध्या काम चालू केला? अप्रॉक्सिमेटली म्हाका दिसता 25 करोडचेर गेला कारण तो प्रोजेक्ट जो आसा पळय हो कंप्लिटली स्टील स्ट्रक्चराचेर बांदता. आतां जरी आमकां थंय कांयच दिसलें नासत न्ही जाल्यार ते पयचेच तेज्या खातीर लागपी स्टील आनी तो प्रोजेक्ट बाकी सगळे दुसरे रेडी करपाक येता तेंच्यांनी. देल कम एंड देल प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. शीतकडी आनी नुस्तें म्हणटा म्हणजे गरजेचें. नुस्तें येवप आनी तें विकप हेंय गरजेचें, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हायजीन. हायजीन मेंटेन करप हे सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली. ते निवळ उरपाक जाय. निवळ जर उरना
जाल्यार आमी आमचे फातोर्डाचे लोक थंय बोवाळ करतले. एट द कॉस्ट ऑफ फातोर्डा हें जावंक हांव दिवचो ना. निवळसाण PDN मेंटेन करची पडटली. ट्राय करतलो मायकल लोबो काडून हें SPDAचें मार्केट जें आहा तें फुल्ली GSIDCन हातान घेवचें. जे आमी दुबय मार्केट म्हणून केल्लें तें परतें करूंक जातालें सरकारा कडच्यान पळोवया. आतां तुमी न्हिदले रिपोर्टर, आमी आसतना बोवाळ करताले फॉर्मॅलिटी. आतां खंय आहा? हाव कॅन BJP क्लेम दॅट एवरीथिंग इज सेफ? खाता ते सगळें बरें खाता म्हणून कशें सांगूंक जाता? इंडोर कोण चलयता? 8 लाख स्क्वेअर मिटर सॉल्ट पॅनां तांणी दाखयलीच ना आनी ताजेर तें बर्च आयलें आनी बर्चाचेर 25 लोक मेले. बर्च वॉज अ रेस्टॉरंट बिल्ट ऑन अ सॉल्ट पॅन. सरकार चिटींग उघडपणे करूंक सोदता. आज SIRन जाता तितली मतां फातोर्डेची कॅन्सल करपाक ते फुडें सरल्या. सरकाराक जर इतली धाडस आसा जाल्यार ताणें ओपनली सांगचें की आमी चीट करून इलेक्शन जिखूंक सोदता. हातूंत ट्रान्सपरन्सी येवंक जाय म्हणून म्हाका कोर्टान वचचें पडटलें. सरकाराक लज ना, कात दाट जाल्ली आहा. आमी हफ्ते घेतात आनी नायट क्लब जे चलतात नॉर्थ गोवा कोस्ट लायन, वागातोर, अंजुना, हांची धंदोच सुरवात जाता 10 वरां नंतर. सफर कोण जाता? काजरां न्हय. सो आमचो डिमांड आशिल्लो की ट्रेडिशनल फेस्टिविटीज म्हणल्यार शिगमो, कार्नवाल, जात्रो बित्र्यो, लग्नां आनी काजरां हांकां रिलॅक्सेशन दिवचें अप टू 12 AM. खरोच डबल इंजीन जर सरकार आसा जाल्यार हें 12 वरां करून दिवचें. ना जाल्यार कट्टेन नाक बुडोवचें. मुखेल मंत्री काबराल, मोवीन ते डिफेन्स मिनिस्टराक मेळ्ळे आनी एक स्टेटमेंट काडलो की टू द बेस्ट ऑफ अवर कॅपॅसिटी आमी कितें तरी तें वी वील सी दॅट इट वील कंटिन्यू म्हणून. तें बेस्ट पीस कितें तें पळय आहा तें ताका क्लॅरिफाय करपाक लाया. 2025 वर्सा दक्षिण गोंयांत नोंद जाल्ल्या NDPS केशींच्या डेटा प्रमाण दक्षिण गोंयांत 36 ड्रग केशी नोंद जाल्यात. हातूंत 50 जाणांक अटक केल्या. अटक केल्ल्या मदीं एक फॉरेनर, 23 गोंया भायले जाल्यार 26 गोंयकार. वट्ट 54,98,550 रुपयांचो ड्रग्स जप्त केला. हालींच UPच्या दीपू सिंग ह्या तरणाट्याक अटक करून ताचे कडल्यान 4.31 लाखांचो चरस जप्त केल्लो. देखिए, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर एक बंदे को पकड़ा गया जिसका नाम है दीपू सिंह, जो कि UP का नेटिव है. उसके पास से हमें अराउंड 431 ग्राम्स ऑफ चरस मिला, जिसकी टोटल वर्थ अराउंड 4,31,000 आती है. तो उसको अरेस्ट किया गया. बाकी का कहाँ से वो लेकर आया और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है वो सब अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है. बेचने के लिए लाया था क्या किसको? उसके हिसाब से वो यहाँ बेचने के लिए लेकर आया था. दक्षिण गोंयांत चलपी धिऱ्यांचेर प्रश्न केल्यार SP कितें म्हणटा तें आयकात. धिरियों का जो ये चल रहा है वो बहुत सारा हो रहा है सब जगह पे. उसमें क्या एक्शन हो रही है अभी? देखिए, जैसे ही हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम अपने पुलिस स्टेशन से स्टाफ को इमीडिएटली वहाँ भेजते हैं ताकि कि ये चीज़ें ना हो. और जहाँ ये हो रहा है वहाँ उसके अगेंस्ट FIR रजिस्टर की जा रही है. तो ये एक स्ट्रिक्ट मैसेज भी सभी को जाना चाहिए कि ये इलीगल है और ये नहीं होना चाहिए और इसको नहीं होने देंगे. वीज खात्यान कारवाय करून लायटीच्या खांब्यावेले बांदिल्ले केबल कापले, मात कोयर थंयच. सर, फाटल्या दिसांनी तुम्ही इलिगल जे केबल घातल्यात पोलांचेर तांचेर तुम्ही ऍक्शन घेतिल्ली आणि ते केबल कट करून थंयच उडयल्ले. सो ते काडप आसता ते कोणी काडप आसता? हांवें पुलिसेन कंप्लेंट केल्ली आसा. पुलिसेन कित्याक FIR करूंक ना तो म्हाका खबर ना. तो पुलीस स्टेशनाक विचार नाल्यार SPक विचार. ते केबल तांचे ते इल्लिगली आमच्या हेजेर आशिल्ले आनी ते कोणें ते आयडेंटिफाय करूंक जाय आनी व्हरूंक जाय. आतां ते कोणाचे केबल तांणी व्हरून ते हे करपाचे. आमी काय तांचे केबल हे करपाक शकना न्हय. तांणी व्हरूंक जाय. तांची प्रॉपर्टी ती आमच्या हेजेर आशिल्ली ती. करेक्ट? हय, करेक्ट. हांवें म्हणून आमच्या हितून ट्रेसपास केला म्हणून तांचेर कंप्लेंट घातले. ती तूं पुलीस स्टेशनार विचार कित्याक रजिस्टर करूंक नाका म्हणून गव्हर्मेंटाची. गव्हर्मेंटाचे FIR रजिस्टर करना कितें जातले? माडक्याचे बिडक्याचे करना ते आमी जाणा, पण हेच करना जाल्यार कितें जातलें ते तूं पळय. ओके. स्टुडंटा खातीर सगून गावडे. केपें वाठारांत बेकायदेशीर चिरेखणी चलतात. कसलेच रितसर परवाने घेनासतना मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल करून चिरेखणी सुरू आशिल्ल्यो. खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सुवातेर वचून पळोवणी केली. FIR नोंदयला. फुडलो तपास सुरू. कांय दीस फाटी जे इलिगल रितीन जे चिऱ्याखणीचें काम चालू आशिल्लें केपें एरियेन, काल जे आमगेले मायन्स डिपार्टमेंटा परत थंय गेले ते मेजर करपाचे आशिल्ले आनी थंय तांकां कांय मेळोंक ना आनी सद्या ते मायन्स आसा ते सद्या बंद आसा. स्टुडंटा खातीर सगूण गावडे. सगळे आयज थ्रू एअरपोर्टाचेर वेलकम करपाक म्हाका नॉर्मली कितें आसता वेलकम करपाक थोडे टायम आसता, पण सगळे म्हणल्यार आपणाचें काम आनी ते सगळें सोडून
ते मुद्दम हांगा येयले हांव कित्याक जो मोग आमकां गोंयांत मेळटा तसो मोग आमकां दिसता म्हाका युकेनूय मेळटा आनी तोच म्हाका दिसता सगळे एकाच लागून हांगा येयले सगळ्यांनी आपणाचे रितीन जें जें कितें प्लॅन केल्लें आसा बरेंच खाजोतल्यान देव बरो करूं दिता तुमी कितले बिजी आसता तें हांव कंटिन्युअसली तुमचे कडेन कॉन्टेक्टान आसता पूण बरेंच तुमकां परत एकदां देव बरो करूं म्हणटा आनी आमी होप करता की बरें आमकां फुडें मेळटलें गोंय आमचें बरें जातलें आनी ही जागृताय आमी युकेच्या देशांनी आमी पावयतली आमचे जितले गोंयकार आसा गोवन डायस्पोरा आसा तेंचे कडेन कनेक्ट जावन जाता तितले प्रमाणे म्हटल्यार आमचें कितें कनेक्टिविटी करूं शकता कितें डिफरन्स करूं शकता हें वील ट्राय टू डू कितेंय कोणाक सांगपाचें आसा मेळोवपाचें आसा जाल्यार तुमी आमकां कनेक्ट करूं शकता. मनशाक आमी रावताले मनीस आनी कोणूच न्हय सगळ्याच्या मोगाचो गोंया पासो झुजपी आनी आख्खे गोंयभर न्हय पूण आख्ख्या देशाक आख्ख्या वर्ल्डाक ताका मोग करपी सगळे आमी ताच्या मुखार आसा. सांगपाचें म्हणल्यार एकूच की तुजो मोग आनी मोयपास आमच्या सगळ्याच्या काळजान आसा देखूनच आमी हांगा सगळे एकठांय जाल्यात हे लंडनचे नीज गोंयकार आनी एक फावटी सगळ्यांनी ताका ताळयो मारून